2009 साली एक आम्ही कार्य आमचे वारीचे सुरू केलेले आसा. त्याच्या पयलीं पायी वारी अशी कोणीच व्हरूंक नासली गोंयांतसून. म्हणून आमकां अभिमान दिसता सांगपाक की आमची अशी संस्था पयली आसा की हांगच्यान ही प्रथा गोंयांतसून सुरू केलेली आसा वारीची. त्याच्या पयलीं खुबशे जाण वारीक वयता म्हणटाले, पण बशीन प्रवास करताले. ते आमच्या दृश्टीन ते तुमच्या दृश्टीन आमकां खबर ना, पण ती एक सहल तशी जाता. पण वारी म्हणजे पायी पंढरपूर पर्यंत वचप, विठ्ठलाचें दर्शन घेवप, तेकाच वारी म्हणटा. जशें बाकीच्या स्टेटीनसून कर्नाटका म्हणा, मध्य प्रदेश, आमच्या आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्रात सुद्धा सुरू जाल्लेली वारी असे सगळे पायी वारी येतात. फक्त गोंयांतसून आमची पायी वारी नसली, ती आमी आमच्या संस्थेन सुरू केल्या. म्हणून आमकां खूब तेच्या बद्दल अभिमान आहा. पयलो मान आमी घेतलेलो आसा. आता त्याच्या उपरांत 2-3 वारी आता सुरू जाल्यात आणि संस्था सुरू केलेले आसात. ते पण वारकरी व्हरतात आणि अशेंच आणि मंडळ आणि संस्था आनीक जावचे आणि आमचे जे हे कार्य आसा, हे पवित्र अशें कार्य आसा आमचे, ते लोकां पर्यंत पावचे अशी आमची इच्छा आसा. आता ही आमची 8वी वारी आसा. 7 वारी आमी यशस्वीपणे म्हणटात तशें सक्सेसफुली कंप्लीट केलेले आसा. आणि 8वी वारी आमची 1 जुलय आमची आषाढी वारी हांगच्यान वयतली. तर ती वारे खातीर प्रवेशिका जी आहा न्ही, तेच्या खातीर खूब तयारी करची लागता, पूर्व तयारी करची लागता. म्हणून आमी तेच्या खातीर जी पूर्व तयारी आहा ती आमी प्रवेशिका घेवपाक, लोकांक दिवपाक आमी 8 एप्रिलाक सुरू करले.